beautiful celestial alignment to be visible. Goa witnessed two very beautiful and rare grouping of heavenly bodies on the evening of 22nd and 23rd February. On 22nd, a conjunction of Moon and Venus occurred in the western sky, and at the same time this conjunction of grouping alignment with the planet Jupiter. Next evening, that is 23rd February 2023, in the spectacular cosmic show, the crescent Moon, Jupiter and Venus aligned in perpendicular formation, all equidistant to each other. Both events were visible in the western sky approximately above the sunset point between 6:30 p.m. to 8 p.m. काढून एक्सटेंडर घालून ताज्यान मागीर वयर कॅमेरा लायता. सो ताका टी रिंग आनी एक एक्सटेंडर आसता, सो तो अटॅच करून मागीर आमी फूल कॅमेरा लावन एक्सपोजर किंवा सेट नॉर्मली सेटअप करून मागीर पिक्चर क्लिक करता. एज अलाइनमेंट दिसता मून, ज्युपिटर एंड विनस लायनीन येता. नमस्कार, हांव पणजी पब्लीक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्झर्वेटरी जुंता हाऊस हांगाच्यान तुमचें स्वागत करता सगळ्यांचें. आज हांगा जुंता हाऊसान एक बरीच सुंदर आकाशांतली घटना आज पळोवंक मेळटा. म्हणून आज आतांच वेळ आसा, थोडो काळोख जावपा जाय, लोक येवपा सुरू जाले आनी कालूय घटना आशिल्ली ही. सो कितें जालां म्हणल्यार हे फूल वर्साचे पयले 3 म्हयन्यांनी आमचे सोलार सिस्टमाचे जे प्लॅनेट्स आसा, ग्रहां, तांचे ऑर्बिट्स अलायन जाल्ले आसा. सो सगळे ग्रहां एकामेकाच्या लागीं येत आसात. युती म्हणटात ताका किंवा कंजंक्शन हें चालूच आसा. जानेवारीन जाल्लें, फेब्रुवारीन आतां हें 22-23 फेब्रुवारीक चालू आसा आनी 1 मार्चाक आनी 2 मार्चाक परत जावपाचें आसा. सो त्या खातीर हांगा पणजेन पब्लीक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्झर्वेटरी जुंता हाऊसान आनी ते भायर ऑल ओवर गोवा, जेतून आमचे फ्रेंड्स ऑफ एस्ट्रोनॉमीचे सेंटर आसात. हरमळा हांगा हरमळ पंचक्रोशी हातून हायर सेकंडरीन ते काणकोण 4 रस्त्या पर्यंत थंय सगळे कडेन टेलिस्कोप लावून लोकांक पळोवपाक एक सुविधा एक आमी प्रयत्न केला. आतां काल 22 तारखेक कितें जाल्लें म्हणल्यार चंद्र आनी शुक्र हांची युती जाल्ली, कंजंक्शन खूब लागीं आयिल्लें तें. आनी ज्युपिटर गुरू ग्रह अलायनमेंटान आशिल्लो, वयर आशिल्लो. आज सामकेंच सुंदर आनी घटना जावपाची जाल्या दिसता म्हाका, अजून काळोख जावपाचो आसा. अलायनमेंट म्हणजे एका लायनीन, सरळ लायनीन येवप, 90 डिग्री परपेंडिक्युलर लायनीन 3 आकाशांतले सगळ्यात ब्रायटेस्ट ऑब्जेक्ट्स, वयर चंद्र, मागीर गुरू आनी शुक्र, ज्युपिटर आनी विनस, हे 2 प्लॅनेट्स आनी आमचो सॅटेलायट मून, हे सगळे एका 90 डिग्री परपेंडिक्युलर लायनीन येतले. ते भायर इक्विडिस्टन्स म्हणजे सारखे तांचे मदलो अंतर सेम आसतलो. इतली सुंदर घटना तुमकां क्वचित पळोवपाक मेळटा, आकाशांत अशी दिसना. आनी एक एडिशनल तुमकां फॅक्ट सांगप म्हणजे हे आतां पळोवपाक 2040 पर्यंत तुमकां वाट पळोवची पडटली. सो इतली रेर घटना ही सुंदर आज अलायनमेंट हे जाल्ले आसा आकाशान. सो हे अलायनमेंट सगळ्यांनी पळोवचे. फक्त हे टेलिस्कोप किंवा जाय, दुर्बीण जाय अशी व्हडली कांय गरज ना. तुमी उगड्या दोळ्यान पळयले सुद्दां दिसता आकाशांतले सगळ्यात ब्रायटेस्ट ऑब्जेक्ट एका डायरेक्शनान आयल्या. पळोवपाची दिशा म्हणजे पश्चिम, वेस्ट. सन जे कडेन सेट जाता, सुर्याचो अस्त जाता, ताचे वयर हे सुंदर घटना दिश्टी पडटा. सो काल जाल्ले कंजंक्शन आनी आज जाल्ले अलायनमेंट. सो हे 2 घटना आज हे आठवड्यान आसा. सो पब्लीक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्झर्वेटरीन हांगा ही टेलिस्कोप बी लावन सुविधा केल्ली आसा, जातून कितें चड दिसतलें. शुक्र पळयल्यार तुमी विनस, चंद्र जसो आमच्यो फेजीस दाखयता, वेगळे वेगळे पोर्शन्स, तशेंच विनसाकूय बी फेजीस आसता. आनी ते फक्त टेलिस्कोपाच्यान तुमकां दिश्टी पडटा. ते आज टेलिस्कोप लावन विनसाचे गिबस म्हणजे सगळो विनस गोल दिसना, 3/4 विनस दिसता, ते तुमकां आज पळोवंक मेळटले. त्या भायर गुरू, ज्युपिटर, जेन्ना तुमी टेलिस्कोपांतल्यान पळयतले उक्त्या दोळ्यान तर तो स्टार कसो दिसतलो, ब्रायट, पूण टेलिस्कोपांतल्यान पळयतले तेन्ना तुमकां ताजे 4 चंद्र, ज्युपिटराक 100 इतले आतां चंद्र आसात, सॅटेलायट्स टचिंग 100. सो तातूंतले सगळ्यान 4 ब्रायट म्हणजे आयो, युरोपा, गॅनिमेड आनी कॅलिस्टो, हे 4 ज्युपिटराचे मुन्स ताजे भोवती जे रिवॉल्व जातात हे तुमकां टेलिस्कोपाच्यान दिश्टी पडटले. त्या भायर ज्युपिटराचे हायलायट्स म्हणजे ताजे एटमॉस्फियरीक बँड्स, ताजे सर्फेसार बँड्स आसता, ते सगळे टेलिस्कोपाच्यान क्लियर निवळ पळोवपाक मेळटात. सो ही घटना आसा की अलायनमेंट हे अशेंच दोळ्यान दिसताच तुमकां, तातूंत कांय दुबाव ना. पण टेलिस्कोप आसा जाल्यार मातशें चड
क्लियर तुमकां ही ग्रहां लागच्यान पळोवंक मेळटात इतलेंच. पूण टॅलिस्कोप ना ही एक्सक्यूज न्ही की कोणें पळोवचें न्ही, सगळ्यांनी पळोवचें. की आतां आज तुमी तो पळयतलो अलायनमेंट तो फक्त एक ट्रेलर म्हणल्यार जाता. आतां ह्या वर्साचें 2023 सालाचें सगळ्यात सुंदर अद्भुत आनी एकदम भव्य दिव्य जे घडणूक जावपाची आसा अंतराळात आमच्या मळबात, ती 1 आनी 2 मार्चाक म्हणजे फुडल्याच आठवड्यात बुधवार आनी ब्रेस्तार 1 आनी 2 मार्चाक हे तुमकां दिश्टी पडटले. सो जुपिटर आनी विनस सगळ्यात ब्रायटस्ट ऑब्जेक्ट कंजंक्शनान आसतले. ताका एपल्स अशें नांव आसा ते इव्हेंटाक. इतले लागीं येतले ते की तांचे मदीं अर्द डिग्री सुद्दां सेपरेशन आसचें ना आनी आकाशांत क्लियर सगळें गोंयभरच्यान ऑल ओवर सगळें तुमी पळोवंक शकतले. I came here to see the celestial event of today, which is also the highlight of the year, the alignment of Moon, Venus and Jupiter. I am very interested in astronomy, so I would really like to see this event. I came here. I'm a old member of this place. सो आयज आमकां हिंगा जुंता हावजान एक खूब रेर ओकेजन दाखयल्लो. आमकां मुना सकल जुपिटर आनी जुपिटरा सकल विनस दाखयल्लो. सो विनस आमकां तो ब्रायट असो खूब लायक वेरी ब्रायट स्टार. आनी मागीर आमकां जुपिटर दाखयलो विथ द 3 moons or 4 moons of Jupiter, which were very equidistant, which is very rare. Like the guy, he said that it happens like once in 36 years. So it's very special and yeah, very rare occasion. So just celebrate it. I saw Jupiter and its rings and its 3 moons, and Venus, which is the brightest planet. It's brighter than the brightest star. I saw Venus and Jupiter, the same thing, but the planets were not how they are today. They were one planet was that way and one was this way. Today I saw that both of the planets, what I'd seen yesterday, moved below the moon. But yesterday they were above the moon. That's the different thing what I saw today. Extremely rare Venus-Jupiter apples visible on March 1st and 2nd. The journey into the celestial world continued with people being a part of the most awaited and main cosmic event of 2023, which was visible on the evening of 1st and 2nd March 2023 after sunset. The rarest of rare Venus-Jupiter apples dazzled the skies from 6:45 p.m. to 8 p.m. in the low western sky right above the sunset point. The two brightest planets were at their closest approach or in conjunction at this time, passing less than half a degree of each other on this evening in the constellation Pisces and visible in the stunning sight in one view of the telescope at the same time. The event will be repeated again only in 2036. Association of Friends of Astronomy Goa made arrangement at different places to view the phenomena. This initiative saw great response with people flocking at the location to witness the same. 1 मार्च आणि 2 मार्च ह्या 2 दिसांत वर्ष 2023चे सगळ्यात सुंदर आणि सामकें प्रशस्त भव्य अशें म्हणल्यार जाता जी घडणूक आसा सिलेस्टियल इव्हेंट हो आकाशात दिसपाचो आसा. ह्या वर्सा खुबशे इव्हेंट जानेवारी फेब्रुवारीन डिसेंबरान बरे बरे हांचे ग्रहांचे युती म्हणजे कंजंक्शन अलायनमेंट म्हणजे एका लायनी येवप हे खूब बरे बरे घडणुको आमकां पळोवंक मेळ्ळ्यो. आणि ग्रँड फिनाले म्हणजे सगळ्यात व्हडले जे घडणूक आसा ती 1 मार्च आणि 2 मार्च 2023 ह्या दिसा मळबांत पळोवपाक मेळटली. पश्चिम दिशेत म्हणजे वेस्टात जे कडेन सुर्याचो अस्त जाता ताच्या मातशे वयर तुमी पळयले जाल्यार 1 तारखेक तुमकां गुरू आनी शुक्र ह्या आमच्या अंतराळांतले सगळ्यात ब्रायट
म्हणजे सगळ्यात ब्रायटेस्ट दिसणारे 2 ग्रह आणि सगळ्यांनी ते पळयले आसतले. थोड्या जाणांक शुक्र तर सगळे वळखतात, पण गुरू हो सगळ्यांनी वळखून आसतलो, म्हणजे तांकां खबर नासतलें. बट ज्युपिटर मातसो येलोईश कलरचो, शुक्रा येदोच व्हडलो पण कमी ब्रायट हो दिसता. आनी शुक्र तर सामको आमकां खबरूच आसा, सकाळी किंवा सांजे शुक्र तारा बी म्हणटात, तारा न्ही तो ग्रह, तो सामकोच ब्रायट हो सनरायजा उपरांत, सनरायजा पयलीं आनी सनसेटा उपरांत मळबांत सगळ्यांनी पळयला. आनी हे 2 आतां युटी म्हणजे कंजंक्शन तांचें जावपा आसा. एस्ट्रोनॉमीन ताका एपल्स अशें नांव आसा. आतां कितें आसा की 1 आनी 2 तारखेक हे आतां तुमी ज्या लोकांनी 1 आनी 2 तारखेच्या पयलीं पळयल्या हे इव्हेंट, हळू शुक्र आनी गुरू लागीं येत आसात आनी लागीं येवन ऑलमोस्ट 1 तारखेक ते सगळ्यात लागीं पावतले, एकामेकाक मेळटले आनी 2 तारखेकूय लागीं आसतले पण पयस वचपाक सुरू करतले. खरें जाता कितें, ते अशें लागीं येता पयस येता ते कांय न्ही. आमी पृथ्वी एका कडेन आसा, मागीर खूब पयस सूर्य आसा आनी सायडीक शुक्र आसा. सुर्याच्या सायडीक म्हणजे पृथ्वीच्या रिवॉल्युशन ऑर्बिट आसा ताच्या भितर शुक्राचो ऑर्बिट आसता, विनस, वीच इज क्लोजर टू द सन. आनी खूब पयस अंतराळांत फाटल्या दिशेक गुरू आसा, ज्युपिटर. सो आतां जाता कितें, पृथ्वी जशी आमची फुडें फुडें वता, पृथ्वी अशी एक पॉयंटार तांकां दोग जाणांक ओवरटेक करता, ज्या पॉयंटाच्यान ते स्ट्रेट फुडें दिश्टी पडटात. तशें आसा ते एक्चुअली लायनीन येता अशें न्हय. शुक्र आपल्या जाग्यार आसा, तो फुडें फुडें वता. गुरू खूब फाटीं आसा, सामको फाटीं आसा. गुरूच्या मदीं मागीर मंगळाचो आसा, ध्रुव आसा, ऑर्बिट आसा, ताज्या फाटल्यान एस्टेरॉयड बेल्ट आसा, मागीर गुरू आसा, तो खूबच पयस आसा. पूण अर्थ तांकां ओवरटेक करून अशी वतली जणू एकाच लायनीन ते पॅरलल अशे दोनूय दिसतले. तो दीस म्हणजे 1 आनी 2 मार्च. ज्या लोकांनी हें पळयलां, जे पळोवपाक इच्छूक आसात, मुजरत विसरनासतना ज्यांनी याद काडून हें पळयलां तांकां तें सामकें लागीं दिसतलें. आनी ज्युपिटर आनी विनसाचो 1 तारखेक एक फॉर्मेशन आसा, एका सकयल एक, आनी दुसऱ्या दिसा एका वयर एक, अशें 2 फॉर्मेशन 2 दिसा पळोवंक मेळटलें. आतां हे दोळ्यान तर ते लागीं दिसतलेच, कंजंक्शन ते वेगळें, पण हो इव्हेंट जो आसा तो दोळ्यान पळोवचे पेक्षा टॅलिस्कोपान हाका खाशेलें म्हत्व आसा. इम्पॉर्टंट म्हणजे जेन्ना कोण एस्ट्रोनॉमीचे मोगी, एस्ट्रोनॉमी लवर्स जेन्ना आकाशा कडेन पळयतात, टॅलिस्कोप घेवन पळयतात, तेन्ना टॅलिस्कोपांतल्यान आमी दुर्बिणींतल्यान एक ग्रह आमकां सदां दिसता, 1 प्लॅनेट. पूण ह्या 1-2 दीस आसा, 1 आनी 2 तारीख मार्चाची, जेन्ना एका टॅलिस्कोपान जेन्ना तुमी एक फील्ड ऑफ व्ह्यून पळयतले, 2 प्लॅनेट बरोबर दिसतले. सो इतलें सुंदर दृश्य, म्हणजे जांकां एस्ट्रोनॉमी आवडटा तांकांच म्हजे अनुभव ज्यांनी केला, हांव जे उलयतां तांकां हें खूब एक स्पेशल दिसतलें की 2 प्लॅनेट, ते बी आमचे सौरमंडळाचे सगळ्यात ब्रायटेस्ट प्लॅनेट शुक्र आनी गुरू हे एकाच वेळा टॅलिस्कोपान बरोबर पळोवपाक मेळप, येदें व्हडलें अशें म्हणू शकता पुण्य, लक, गुड लक आमकां दुसरो केन्नाय मेळचो ना. सो हे मुजरत पळोवचें आनी ज्यांनी पळोवना मागीर ते इंटरनेटार किंवा आमच्या ह्या प्रोग्रामाच्या माध्यमान अवश्य पळोवचें. आनी मेन म्हणजे हे जे इव्हेंट आसा हे आमचे पब्लीक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्झर्वेटरी जी जुंता हावजान हांगा आसा, जे कडेन हांव उबो आसा, आनी ताच्या टॅरसार जर आमचे टॅलिस्कोप लायिल्लेच आसतले. पण हे इम्पॉर्टंट म्हणजे आज फ्रेंड्स ऑफ एस्ट्रोनॉमी हे गोंयभर पसरलेली आसा. सामकें नॉर्थ बॉर्डरार हरमळच्यान सावथ बॉर्डर 4 रस्ता काणकोण पर्यंत आमची सेंटरां केल्ली आसात. ते सगळे सेंटरांनी कॉर्डिनेटर्स लावून आमी टॅलिस्कोप दिवन मुद्दम तांकां ट्रेनिंग करून हो इव्हेंट जो आसा हो धाकटे भुरग्यान आनी जे उमेदीर आसात, हौशी जाणटे ते जाणटे सगळ्यांनी पळोवचो. गोंयान कोणाकूय ना पळोवपाचे एक्सक्यूज मेळचो न्हय म्हणून आमी प्रयत्न केला. एक हो अणभव घेवचो. हे जिवनाचे एक सामके क्वचित अणभव आसा जे परत आमकां पळोवपाक मेळना. 2000 अशें आतां एस्टिमेट केल्लो आसा की हो परत असो कंजंक्शन जो आसा तो 2036 to 2040 तेन्नाच जातलो, मागीर जावचो ना, परत ह्या सेंच्युरीन तर जावचो ना. सो इतले पयस तुमकां रावचें पडटलें. ही संद सोडची न्हय कोणें आनी हो इव्हेंट सगळ्यांनी आवडीन पळोवचो. आनी जेन्ना पळयता तेन्ना मनान आमचे एक सगळ्यांच्या मनान एक तरेची एक उमेद आसची, एक उमळशिकेन पळोवचें की हे इतले सुंदर हे ब्रह्मांड आसा आनी हे सगळे जे सुंदर इव्हेंट्स आसा जे कितल्या वर्सां पयलीं आमी प्रेडिक्ट करतात आनी जे प्रेडिक्ट केल्ले ते सेकंडाचेर त्या क्षणान ते आकाशान दिश्टी पडटात. म्हणजे ही विज्ञानाची प्रगती आसा आनी विज्ञानाचो सायन्साचो एक अचिवमेंट आसा. हे प्रत्यक्ष प्रॅक्टिकल आमकां ह्या अशे जेन्ना इव्हेंट्स जाता तेन्ना आमकां अणभव घेवपाक मेळटा.
Today there is a rare astronomical event going to happen, and we are going to witness it. That astronomical event is the coalition of Jupiter and Venus, which is a rare astronomical event after 5,000 years. And let's see how people are gathered here and observing the event with a lot of other people. And same interest brings all people together. That is astronomy, because it's always there are some mythical things happen around the air, and people are interested because they practice the same, and I am among those same people. Got an opportunity to see visit Goa Science Center. They told us that today there's going to be a conjunction of Jupiter and Venus. They'll be much closer, and hopefully tomorrow also it will be the same. Since I read it in a paper today, a bit 2 days ago or something, we went to Goa Science Center. There, they told us that there was going to be an event such as this, where Jupiter and Venus will both come very close to each other on the 1st and 2nd of March. So it was also written in the paper that this event won't be occurring until 2036. So me and my dad realized that this was the good opportunity to go and see it.